Speaker sir. Answer as per competition sheet. Yes. विचारक. Speaker sir, Goa government on 9 लाख स्क्वेअर मीटर खूप वर्ष झाली एक्वायर केलो आणि त्या 9 लाख स्क्वेअर मीटरान तेतून खूप बरे बरे प्रोजेक्ट हाडपाचो विचार केलो गव्हर्मेंटान. जाल्यार तेतून आयुष हॉस्पिटल आयज आमकां बऱ्यान बरें आमकां पेडणेकारांक लागून दिल्लें आसा आनी आयज आमकां तेजो बरो उपेग जाता. तशेंच गव्हर्मेंटान विचार केल्लो कितें हांगासर आमचे रविंद्र भवनूय जातलें म्हणून. ते रविंद्र भवन गव्हर्मेंटान तुवें येयलें तोय बी बरो विचार आहा, कित्याक जे आमकां पेडण्या तालुक्याक लागून रविंद्र भवन एक खंय तरी मदत जाता तुयेन, तोय बरो विचार केलो गव्हर्मेंटान. आनी जे गव्हर्मेंटान आयज 2 लाख स्क्वेअर मीटर GCA कडेन एग्रीमेंट केल्लो म्हणल्यार 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली. आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो. आनी आयज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM आयज तेज्या कडेन तो पोर्टफोलियो आसा, तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो. ना म्हटल्यार आयज 7 वर्सां जाली आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें. त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली, जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले, कित्याक फावंडेशनाकूय ते सारके रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटाक जेन्ना GCAक हे दिल्लो एग्रीमेंट केल्लो तेन्ना GCAन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो एक त्या टायमार, कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून. पूण आजुनूय कित्याक जायना हेजो आन्सर म्हाका सरान दिवचो. तशेंच आयज फावंडेशन केन्ना घालतले आनी गोवा गव्हर्मेंट करूंक सोदता काय GCA करूंक सोदता तेय बी सांगचे. म्हाजो एक डिमांड आसलो. तीन प्रश्न विचारू शकतो. पहिले प्रश्नाचे उत्तर घे तुमकां. पहिले प्रश्न तुजो विचार. या पयलो प्रश्न म्हाजो आसलो कितें हो GCA ग्रावंड आतां कितलो तेंप जालो, आतां 7 वर्सां जाली एग्रीमेंट केला, तो केन्ना हेजे फावंडेशन आसतलें ते मातशें सरान सांगचें. स्पीकर सर, ही टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली. लीज टू GCA 1,89,930. टोटल पेमेंट फ्रॉम GCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले. जाल्यार GCA हॅज पेड 7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यांनी 9,49,31,000 तेच्यांनी पेड केले GCAन. ओके. आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्रावंड थंयसर जावपाक जाय म्हणून ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली, बट तेंच्यांनी त्या ग्रावंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्रावंड करचो ना, हो तेंकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्रावंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्रावंड तो करपाचो. आता हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तेंकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी की ज्या जाग्यार आता पयली थंयसर म्हणजे आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो, तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी. त्या खातीर बाय कन्सिडरिंग दॅट तुम्ही जर त्यांच्या सरळ हितून म्हटलेलें आसा की क्रिकेट असोसिएशन इज अ नोटीस टू एक्सप्लेन and why the lease is not to be terminated as the said lease land to be not to be diverted to the account of the interaction in the failure of the Goa Cricket Association to construct the international cricket stadium. हे इतक्या प्रायम प्रॉपर्टीचेर आता थंयसर कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना जाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुमी घेतलेली आसा, ना जाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन. ओके. ताच्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयली शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या. तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्रावंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्रावंड करपाक सुरू करूंक ना.
स्पीकर सर, माझो एक डिमांड आसलो कितें आमचो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवा तेच्या कडेन एक आमचे जे आतां इतली प्रॉपर्टी आसा जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटर ती एक्वायर करून आमच्या स्पोर्ट ऑथॉरिटी कडेन दिवची आनी आमकां एक एटलांटीक ट्रॅक आमच्या क्रिकेट आनी फुटबॉल स्विमींग पूल बी अशें हे करून आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिवचे हे सरकार. स्पीकर सर, आता तो थंयसर आनी 1 लाख जी आहा ती एसएजीत ग्राउंड करचे म्हणटा म्हणजे जीसीएचो थंय उरलो तो सांगता तितूर तो आता वेगळे 1 लाख हितूर आनी एक स्विमींग पूल बांद म्हणटा इंडोर बांद म्हणटा क्रिकेट ग्राउंड अशेंच म्हणटा मरे. हय ते सोडून दुसरे म्हणटा ते हांव तुका सांगता पेडणेकरांक लागून काय लागना वेगळे पेडणेकरांक पेडणेकरांक लागून तूं बांदून दिवचे. हा हय पेडणेकरांक लागून हे वेगळे पेडणेकरा खातीर. स्पीकर सर, सरकाराचे स्पष्ट 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा न्हू ती तेका लागून. स्पीकर सर, तुमकां जस्ट म्हायती खातीर हांव पळय काल जस्ट स्पोर्ट्साचे क्वेश्चन्स वाचतालो तेन्ना म्हाका दिसता 153 ग्राउंड गोंयान केल्ले आहा 153 आनी ग्राउंड युटिलायज कितले जाता हार्डली 10 काय 12 ग्राउंड आहा पळय न्ही ते युटिलायज जाता बाकीचे एबंडन पडलेले आहा. तो एक आमी मारूंक ना. अरे भुरग्यांक खेळपा आता त्या खातीर सांगला सगळ्या एसोसिएशनाक एक ग्राउंड जो आहा पळय न्ही तो तांकां म्हणजे हो फॉर हॉकी हो फॉर फुटबॉल एसोसिएशना कडेन दिता तुमी मेंटेन करा म्हणून. पयर मेनकुऱ्या गेल्लो थंय ग्राउंड बेश्टो पडूं ना सगळे केला फॅसिलिटीज म्हणजे ताका टॉयलेट बाथरूम सगळे आसा. आतां दोतोर सांगता आनी एक बिचोलेन एक बांद म्हणटा तो काल बर्थडेक गेलो थंय न्ही अशें जातले. आतां 153 ग्राउंड आहा फाल्यां सकाळीं 191 प्रत्येक पंचायतीक एक ग्राउंड जातलो. म्हाका जाल्यार भंय जाल्यार एक पंचायतीक 2 ग्राउंड जायत काय म्हणून. गोंयानूच आसा बाकीच्या राज्यांनी तालुक्यांनी सुद्धा असले ग्राउंड ना. तसले ग्राउंड आमच्या गोंयांत आसा. हांव पळयतालो की ते वेळीक ऑस्ट्रेलियन व्हडले स्ट्रक्चर बांदून दवरला बीग म्हणजे ताका 15 वर्सां सोंपली आतां अजूनही भितर कांयच उपयोग जायना तेजो. हा अरे तेज्या अरे आमच्याच आता तुका वायड एलिफंट आनी बांदिना मागीर कळटलें तुका. तू ग्राउंड आयक आता हेणी परत ग्राउंड घेतला आता वायड एलिफंट नाका मरे. अरे बाबा आयक माझे ग्राउंड ओपन आहा तो भुरगे खेळोंक वताना आयक म्हणजे सांगता तिके रापस काय सांगता स्पीकर सर बसून घ्या सर. आमचा एक घालो क्रिकेट स्टेडियमचो सगळे बसात सगळे ऑपोजिशन लीडर युरिया बस आन्सर करूजी सगळे बसात सगळे बसात खेळ मारा. सर स्पेसिफिकली येस सर स्पीकर सर स्पेसिफिक मुखेलमंत्रीन सांगला 9 लाख जमीन तुम्ही एक्वायर केल्ली तितूंतल्यान 1,89,000 तुम्ही जीसीए दिली. आता आफ्टर गिविंग जीसीए एज I was looking at the agreement that was done that is attached to the annexure of this particular ground. Into Speaker sir, intent about capacity and accountability on the part of GCA is at question mark. Maka या agreementan kesli penalty clause na performance audit na ho agreement kel pade GCA kade no clause of performance audit, no clause of any penalty. Now as you said, you pointed out very straight that the land is at the prime area. Now when the prime area anta ye ground as per your agreement orsa mode tu ye complete kurpak jay ashille 10 वर्षा मध्ये 8 वर्षाचा लीडर ऑपोजिशन लीडर स्पीकर ऐक मध्ये ताजू तिसरे कंप्लीट करतो वर्षामध्ये गेलो आंदा मुनीस राईट हँड जॉइंट सेक्रेटरी झाला ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या स्पीकर सर ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या कंप्लीट करपाक दियात Yes.
प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन तुझा. प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन तुझा. सर अपोजिशन लीडर इडी आले मग बसून घ्या. तुका अलाव करता बस ती. येस सर लास्ट क्वेश्चन प्रवीण आलेकर लास्ट क्वेश्चन. येस हांवें आतां सीएमाक विचारलेलें कितें आमकां 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तो एक्वायर करून दिया सर आमकां धारगळ हो कितें आतां? पेडणेकरांक लागून किती आले मग तू परत उठता तुका लास्ट बाकी सगळं उलयता सीएमानी तुझा लास्ट चान्स आसतलो Chance आसलो? आन्सर की पहिले बाकी आम्ही एमएलएस उलयतले. कितली chance आसलो? प्रवीण उलयत ते आनी correct करपाक म्हणजे duty. बसून घ्या बसून घ्या. स्पीकर सर सीएमाक हांगासर म्हाका तेंनी हे दिवचे इन्शुअर दिवचे कितें ते आमकां पेडणेकरांक लागून करून कित्याक आयज तुमकां खबर आहा पेडण्या ही आमची लास्ट क्वेश्चन तुझं. कितें question विचारता? question न्हू ना. आनी डिमांड म्हजो आहलो कितें time pass आमकां पेडणेकरांक लागून अरे ताजी क्वेश्चन ताका उलपाक दिया मरे. कितें प्रश्न तू म्हाका सांग तेक सांग. प्रश्न काय झाले तुका सांग न्ही तो तेक सांग स्पीकर सर तेक सांग. तो प्रश्न करता. सांग. येस 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर करून आमकां पेडणेकरांक लागून एक स्पोर्ट्साक लागून हे दिवचे सर. येस स्पीकर सर आम्ही थंयसर तेका 1 लाख आमकां दिवचे न्हू तेका आम्ही थंयसर 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा पळय आत्तां ग्रावंडा खातीर आनीक जागा त्या एक्वायर केल्ल्या जागेन दिवपाक शकना. तेणी दुसरो गव्हर्मेंटाची लँड त्याच्या पेडण्या मतदारसंघात खंय आसा जाल्यार ती आयडेंटिफाय करची आणि ती सरकाराक कळोवची आम्ही मागीर विचार करता. येस श्री रुद्र फर्नांडीस Speaker sir, you cannot stop me. You cannot stop me from asking a question to the honorable minister. Because sir, प्रत्येक तू उठलो my utpagu jai. प्रत्येक बाकी आमदार आसा मरे. Because sir, very specific. I am continuing what I spoke. 10 वर्सां अग्रीमेंट आसलो 8 वर्सां काबार जाली 2 वर्सां मध्ये जोरीतोर ग्राउंड बांदिल्लो ना. विल द गव्हर्नमेंट टेक इट बॅक इन युअर कस्टडी? स्पीकर सर हांवें तेकाच लागून सांगलें आमी ऑलरेडी 2024 तेका एक शोकॉज लेटर इश्यू केला. तेंच्यांनी तेजेर हें एक्सप्लेनेशन दिलां. आतां एक्सप्लेनेशन सुद्दां आसा पळय न्ही इट इज नॉट सॅटिस्फायड. तांच्यांनी म्हटलं आमी कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आमी वेगवेगळी परमिशनां घेता बट ऑन ग्राउंड जे म्हणटा पळय न्ही थंय गेल्या उपरांत तेंच्या अजून कांयच दिसना आनी प्रॅक्टिकली इफ दे आर नॉट सिरियस तो ग्राउंड करपा खातीर जाल्यार गव्हर्मेंट एका दुसरी लँड दिवपाक तयार आसा कारण ही प्रायम Very लँड simple. आसा. As per your agreement, 10 वर्साचो टेन्युअर आहा तेका 8 वर्सां जाली 2 वर्सां मध्ये ग्राउंड जाता. Will you काय terminate? जाल्यार आमी परत घेताले. येस श्री रुद्र फर्नांडीस. जो हो प्रश्न घाल्लेलो हा बऱ्यातलो बरो आणि आमच्या ऑनरेबल सीएमान भरपूर ग्राउंड आमच्या गोंयान केलेले आहा आणि क्रिकेट कितें आसता क्रिकेट भुरग्यांक लायक आणि प्रश्न विचारतो स्पेसिफिक प्रश्न. जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या नॉर्थाच्या भुरग्यांक आनीक बऱ्याक पडटलो. तसोच आता ग्राउंड बांदलेलो आहा म्हणटात आमच्या ऑनरेबल सीएमान तो प्रश्न पेडण्या संदर्भात. आता ते भुरग्यांक थिंगासर शेवपाक ग्राउंड तेंकां जर जाव न्हू तो करपाचो इम्पॉर्टंट ग्राउंड बऱ्यांतलो बरो जागो पळोवन ऑनरेबल सीएमान तो करून तेंकां दिवचो. अरे कोण ऑफ जीसीए म्हणटा मरे तुमच्या ग्राउंड तुका ग्राउंड दिवपाचो ठरला आमचो. आणि स्पीकर सर एक कित चल्ला ना सर येस प्रवीण शेट विकास सर तुका इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक जाय प्रत्येक गोमोन जाय गेला एक उमेद आसा आनी स्पीकर सर आज जो सरकारान जो जागो जीसीएक दिल्लो तो जर फिजिबल ना जाल्यार दुसरो जागो जो 2015 मावळिंगे हांगासर जो घेतलो तो जागो उचीत असो धरचो आनी हो जागो काडून घेवचो अशें म्हाजें मत आहा स्पीकर सर. तेजेर एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर सेवा. स्पीकर सर जीसीएन ग्राउंड खंय बांदचो जीसीएचो प्रश्न आसा तो तसो सरकार आमी फक्त ताका जागो दिला तेजेर कितें आनी तो फिजिबल आसा नॉट फिजिबल आसा हो जीसीएन ठरोवपाचो आहा. सरकार ताका हांगाच कर म्हणून फोर्स करूं शकना. बट हांव एक गजाल सांगता तांकां जर म्हणजे बिचोले तालुक्यांत तेणी म्हटलां त्या प्रमाणे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्या इट इज अन नाव इट इज अन डेन्स चड पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात थंय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी वाडत आसा. इन फ्युचर जर ते तूं म्हटला तसो मावळिंग्या जर ते ग्राउंड करता आसत जाल्यार सरकारा कडल्यान तांकां कितें जो सपोर्ट जाय तोय सरकार दिवपाक तयार कारण तो जागो तेंचो आसा.
स्वता तेंच्यांनी विकत घेतला आणि तो विकत घेतलेलो जागा जर तेंच्यांनी आतां थंयसर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो ना जाल्यार परत तेंचोय जागो एक्वायर्ड जावपाक लागतलो कोण तरी येतलो आनी थंयसर घरा बिरा बांदूंक सुरू करतलो त्या ती तेंच्यांनी आपल्या जागेन जर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो सरकारा कडल्यान कितें सहकार्य जाय पयलीं थंयसरूय सरकार करपाक तयार आहा अदरवायज फाल्यां सकाळी सांग्यार बीन खंयसर जरी ग्राउंड सरकाराची जागा तशी आसा इंटेरियर भागात खूब कडेन आसा इंटेरियर भागात जर आमचे जे ग्राउंड आसा ताका तेकोन आनीक एडिशनल लँड घेवन म्हणजे 153 ग्राउंडा पैकी एखादो ग्राउंड जर एडिशनल लँड तांकां जाय तितकी जर फिजिबल आसा जाल्यार तितूंतलोय ग्राउंड आमच्या दिवपाचो विचार करूं येता स्पीकर स्पीकर सर म्हाका हेचेर 2 मिनटां उलोवपाक 2 मिनटांची स्पेसिफीक प्रश्न विचारता स्पेसिफिकूच दिता स्पेसिफीक प्रश्न हे ग्राउंडाचेर म्हाका उलोवपाक कित्याक दिवपाचें कित्याक सांगता हे सुरवात म्हाजे कडल्यान जाल्ली रिजन सांगता 2017 जेन्ना बीसीसीआय हेड ऑफ कमिटी आसली तेन्ना हांवें प्रपोजल मूव केला आनी पर्सनली मिटिंग्स घेतले स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना आसलो त्यांनी मागीर आमची जीसीए कडेन मिटींग केली आनी जीसीए बांदपाची जीसीए बांदून दिवची म्हणून हे केल्ले आणि त्यांना ती लँड ट्रान्सफर करपाक दिली बीसीसीआयन जर बांधलेले जाल्यार 2 वर्सांनी थंय स्टेडियम रेडी जातलो आसले आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटले कितें 8 वर्सां जाली तेंच्यांनी बांदूंक ना तशेंच उरले रिजन जीसीए जर खरंच सिरियस आसलो जाल्यार आयज स्टेडियम सुरवात जातलेले जीसीए हांगासर खंयच सिरियस ना कित्याक रिजन आहा तेका थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला थंय हायटेन्स वायर गेले ते जर सिरियस असले ती हायटेन्स वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले प्रश्न तो दुसरो विषय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तेका रोड एक्सेस जाय थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत जीसीएन घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हणजे कितले सिरियस आहा ते पळयात तिसरी गोष्ट थंय खणी आहा ते खणी फिलिंग अप करप की ना करूंक जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना कितलेशेच कोटी 2-3 कोटी 2-3 कोटी रुपया तेंच्यांनी टीसीपी डिपार्टमेंटाक आणि पंचायतीक प्रश्न पे केले प्रश्न करूंक ना जर करूंक ना जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक ती जागा परत घेवन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची जीत आलोकर तुझो प्रश्न उलयलो जालो कळ्ळो तेका प्रश्न तो जे म्हणटा की ती जागा जी आहा ते जीसीए आता सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता हांवूय सगळे डिटेल तेंचे आतां पळयतालो तेंच्यांनी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी तेंच्यांनी लेटर केलें फाटल्यान म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळात 8 वर्सां 24 ते आतां म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळात तेंच्यांनी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पळय न्ही तें तेंच्यांनी कांयच करूंक ना दे आर नॉट सिरियस म्हणून ते आतां कशें आसा आतां जर पळयत जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा आमी एक लेटर शोकत तांकां काडला अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर कितें आहा पळयतानी हांव तें करता स्टार क्वेश्चन टू हांवें त्या श्री शंकर बामणकर स्टार क्वेश्चन टू शंकर बामणकर विषय वाटलो ताजेर एग्रीमेंट आहा 2 वर्सां आसा आमी हांगा हावजान बसून एक तकलेन धरूंक जाय तुमी सगळे म्हणटात की मनोहर पर्रीकार हो तुमचे फाटल्यान आहा ताजे हातून छत्रछायेन तुमी वयर सरल्या मनोहर पर्रीकारान हो जागो चूज केल्लो ओन्ली ऑन 3 फॅक्टर्स लोकेशन 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 स्पीकर सर हो जागो खंयी फिक्स चेंज करूंक मेळना एक गेम जाता 3 वर्सान एकदां सो पळोवंक जाय खंय तर मावळिंगे व्हरता सांग्यार व्हरता आनी खंय 3 वर्सां एकूच मॅच जातली सो मागीर तो व्हायट एलिफंट जातलो आनी मागीर जीसीए बँकरप्ट जातली पूण ह्याच जीसीएन तुमकां 10 कोटी रुपया दिल्या सो तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना एक मिनीट ए तूं मदीं उलोवं नाका तूं तातूंत आहा तो जीसीए तुजेर उबो रावपाक सोदता तूं आनी कितें मदीं उलयता तूं जातलो रिटायर स्पीकर सर हो कितें तोंड घालना काय म्हणून सांग हांव फुडलें सांगतलो मागीर स्पोर्ट्साच्या डिमांडार एक म्हजो मुखेलमंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न आहा जो जितान विचारला तो ताजो प्रश्न सारको आहा जीसीएन मागला वयले हे काडपाक हाय टेन्शन वायर जीसीएन सांगला की आमचे रोड कनेक्टिविटी करची म्हणून हे तांणी केला अयो ना हे एक तांणी सांगचें जर तांणी केला जाल्यार आयुष हॉस्पिटलाक हें जाल्लें आहा ते जीसीए कित्याक जालें ना आज जमनीचेर दोळो आसतलो खूब जाणांचो पूण एक तकलेन धरूंक जाय मनोहर पर्रीकारान तो जागो चूज केल्लो ओन्ली बिकॉज ऑफ लोकेशन खंय व्हरून ती मॅच जावची ना थंय 5 स्टार हॉटेला सायडीन आसपाक जाय ताका खूब हे आसता लॉजिस्टिक्स आसता आनी प्रश्न क्रिकेट हांवें प्रश्न विचारलो जो जितान विचारला तोच प्रश्न हांव विचारता
तांणी एप्लाय केला हाय टेन्शन वायर काडपाक, तांणी एप्लाय केल्या रोड कनेक्टिव्हिटी करपाक आणि केले जाल्यार सरकारान कितें केलां आनी दापोटी तुमी ताजे कडेन घेतल्या आज हांगा बसून 2 वर्सां पयलींच आमी बंद करतले म्हणून करूंक मेळना. स्पीकर सर तांच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर करून फॉलो करून ते करपाचे. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वायर शिफ्टिंग केला काय कितें म्हाका आत्तां खबर ना, पळयतालो. ओके, रिगार्डिंग द PWDक तर तेंच्यांनी अजून सुद्दां आपल्याक रोड एप्रोच दी म्हणून लेटर करूंक ना हांव सरळ सांगता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें म्हाका खबर ना. ओके, त्या खातीर म्हणजे ते सिरियस जर तितके आशिल्ले आसत जाल्यार तेंच्यांनी फाटीक लागून करूंक जाय आसलें. म्हाजें इतकेंच पूण ते म्हणणें. तुगेलेच मनीस मरे, ते मनीस तुजेच मरे सारके. अरे ते सिरियसनेस ना म्हळ्यार कितें मरे जाय. वयर बसला तो तुमचो, सकयल बसला तो तुमचो, इंजिन सारखे क्लियर आहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. म्हणजे आमचे कोण ना मनीस तुमचेच आहा. जमनीचे स्पीकर सर, जमीन सरकाराची, शेवटी सरकाराक आमी सरकारान तांकां दिल्ली म्हणजे 10 वर्साच्या भितर हे जावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां प्रोसिजर फॉलो करून कितें आहा तें जातलें. प्रोसिजराच्या भायर कांयच जावपाना. शंकर बामणकर.